हालेलुया हालेलुया थैंक यू जी सर ज्ञान का जीसु महिमा का जीसु ग्लाब का जीसु वंदन का जीसु वैभव का जीसु प्रेज द लॉर्ड समय स्थांक देवबरो दिस मागता गुड मॉर्निंग ऐसा डेली नवच्या उतराका आम्ही ऐकूंक फुडें सरया आनी सक्कड तुमकां समजतांक हांव ह्या डेली रिफ्लेक्शनाक स्वागत करता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आजच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जालां लुकाचो वांजेल 11 अध्याय वाक्य 42 46 म्हणसर आनी लूक चॅप्टर 11 वर्स 42 to 46 हांगा मस्त विशय जेजू आज आमकां सांगता. पयलीं हाय तुमकां फरिसेवानो वडतलो मातसो सदां आनी सूर आल्या पालसो दांत एक पांटो तुमी देवाक दितात पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां परवा ना. हें तुमी करीत आसलें पूण तेंय तुमी सोडचें न्हय. देखून आमी थोडी संगती आमच्या जिवितांत आमकां रुटीन जाल्यान सदांच सकाळींचें जावं मागणें जावं पुरो दनपाराचें रातीचें काले मागणें तें रुटीन जालां पूण जिवितांत परिवर्तन ना, जिवितांत बदलाव ना. मस्त जाणां आमी पळयता पयस जाग्यान मेळटात आनी थोड्या श्रायनाक बरो येतात, मगनाक येतात, नवेनाक येतात पूण जिवितांत कांय परिवर्तन ना. जिवनांत वायट सवय सोडिनात त्यो तश्योच आसतात पूण हें मागणेय करतात, देवाची उतारी वाचतात आनी कुटुंबाचो देरसे करतात, पुरो करतात पूण जिवितांत कांय कुसकटेचें बदलावण ना. हे फारिसेय तशेंच आसले. देवाचे कितें नियम आसात ते करेक्ट पाळटाले पूण जिवितांत परिवर्तन ना. दुबळ्या धाकट्यांची तांकां परवा ना. असले पुरो परिस्थितींत येची येताले देखून जेजू तांचें खंडन करता. आयच्या दिसा फारिसेव आज ह्या फारिसेव तसले कितलोगी लोक आमच्या भोंवतणी आमकां पळोवंक मेळटा. आमी तो पळयता मस्त कडेन मस्त रितीक लोक येता, देवाचें उतर आयकता. थोडीं खाली हिलिंगा खातीर धांवचीं आसात, थोडीं खाली डेलिवरन्सा खातीर धांवचीं आसात पूण जिवितांत कांय एक कुसकूट म्हणलें परिवर्तन दोळ्यांच्या दिश्टीक सयत झळकना. तसले परिस्थितीन जिवसो लोक मस्त आसात. देखून जेजू ह्या विशयांत आमकांय तो आज खंडन करता जर अशें आमी करता जाल्यार. देखून मागीर पूण प्रत्येक म्हणटा पळया हाय तुमकां फरिसेवानो सिनोगोग सभांनी तुमकां मुख्य बसका जाय आनी पेटे लोकांनी तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीस खुशी. हाय तुमकां स्मारक गुर्त नासलेले मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. ते फोंड म्हूण कळनासतना लोक तांचे वयल्यान गुड्डावन चलता. कितें पुरो खंडन करता कसलीं उतरां सोमेची आज त्या फरिसेवांक. फरिसेव त्या टायमाच बारीक बळादीक मनीस न्ही इज्रायलांत आनी ह्या फरिसेवांक अशें खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार तांकां मुखल्यो बसका जाय. आजय आमकां थोडे आसात म्हळ्यार मागण्याक येतना रितीरेक येतना ती मुखार बसनात, मिसाच्या बलिदाना येतना ती मुखार बसनात. खंय कुंद्या आनी खंय फाटल्यान पुरो आसतात पूण फंक्शनाक वचो पळया थंय तांकां बरे बरे जागे जायचे, मुखले जागे जाय, रावंड टेबलां जायचे. असले परिस्थितींत लोक जिवोसो आमी पळयता. खंय मुखार बसचे आमी, मागण्याक येतना मुखार बसचे, रित्रेक येतना मुखार बसचे, मिसाच्या बलिदानाला मुखार बसचे, आराधनाक येतना आमी मुखार बसचे. त्या जाल्यार आमी खंय फाटी फाटी आसता. म्हळ्यार देवाक लागीं सरूंक आमकां नाका पूण लोकांक लागीं सरूंक आमकां जाय. ह्यो संगती आज खंडन करता जेजू. देखून आमी मुखार तितल्यार पळया जायते मुखार तितल्यार एकलो शास्त्री भितर सरलो आनी ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तुवें अशें उलयले वरवीं आमकांय तूं अवमर्याद करताय. ते 3 वर्गाचे लोक शास्त्री फरिसेव आनी सदुसेव ह्या 3 वर्गाचे लोक आसताले पूण हाका शास्त्री भितर सरलो आनी म्हणालो तूं आमकांय पळया तूं अवमर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजून म्हणा लागलो हाय तुमकां शास्त्र्यानो वोवंक तांकां नातलेलीं वोझीं तुमी लोकांचेर घालतात पूण तुमी जावन त्या वजाक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरनात. कार्यान करचें विंगड, तोंडान करचें इंगड. तोंडान करचें आनी प्रतिफळ ना, कार्यान करचें प्रतिफळ आसा. देखून आमी आज ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार जेजू आमी मोग करता म्हूण सांगल्यार जेजून सांगले बरे जियेचे. जाकोबाचे पत्री आमकां सांगता 1 अध्याय 22 वाक्य
देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जी येनात ती फुडकिरी म्हणून फुडकिरी देखून आमी देवाचें उतर कान घेता आयकता म्हळ्यार एका मिसाच्या बलिदानाक आयताराचे एक दीस गेल्यार तातूंत 3 वासपां आसात. 3 वासपां म्हणटना एका वर्साक 52 आयतार येतात. 52 आयतार 52 आयतार म्हणटा आसतना 156 वासपां आमी वर्साक आयताराचे मात्र धरल्यार हेर दिसांनी सोडया 156 वासपां आमी वर्साक आयकता. आनी विंगड वासपां आसतात आनी एक वर्साक दुसरीं आसतात तशी. पूण इतलीं वासपां आयकून आमी इगर्जेंतल्यान भायर येतना एक पाटी खंयचें वासप आसलें म्हणून आमकां कळीत जायना. शर्माव दिल्ल्यान एक उतर आमच्या मतींत उरना. कित्याक म्हळ्यार थंय देवाचें उतर सांगता मार्कास एवांजेल 6 अध्याय 15 वाक्या ते मेरेर पडलेले बिया बरी ते हे तांचे भितर देवाचें उतर ओंपुल्लें सैतान येता आनी तांचे तावन काडून व्हरता आनी ते फोळ दिवंक शकनात. ते किरलोवंक दिनात, ते वाडोवंक दिनात. पळया आमी कितलीं वासपां पळयात 156 वासपां वर्साक आयताराचे आमी आयकता जाल्यार आतां तुमची प्राय लॅक घाला कितले वासपां तुमी येदोळनुसार आयकल्लीं जायत. तातूंत एक उतार या एक देवाचें उतार खंयच्या आयताराचें म्हणलें सांगूंक आमकां साध्य ना. तितली परिस्थिती आमची बिगडल्या आजकाल. देखून आमी समजचें आज प्रामुख्यता दिजे कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक प्रयत्न करचे. त्या दळा मात्र आमच्या जिवितांत सोर आशिर्वाद आमकां मेळटात. देखून आयच्या दिसा पयले मासा बी सांगता गलतकाराचें पत्र 5 अध्याय वाक्या 19 20 आनी 6 वाक्यां म्हणसर पळया रक्तामसातावन उपदातन कृत्या जर आमी देवा सांगता आसता देवा सांगता आसता मिसाक वेता पुरो करता पूण आमी संवसारीक जिवीत जियेता जाल्यार हे आमचें थंय आसता पळया ही आमचे बियांक किरलोवन हे रूख जातात. पयलें व्यभिचार अनिस्कल्पण पोजदेपण बंब्या पुजा माट दुस्मनगाय झगडी मोसोर स्वार्थ राग मानभेद थंड पेलेसो पडजळ पानसव असलें सकट पळया 15 ही सैतानाची फळां आनी ही आमचे थंय ओंपता सैतान येवन. कशें पळया राती नलयो ओंपून गेल्लो सैतान तशें ह्यो संगती आमचे थंय ओंपता. देखून आमचे थंय कितल्या जाणांक आमकां राग आसा मसोर आसा हगे आसा जिद्द आसा स्वार्थ आसा मानभेद आसा थंड आसा पोजडेपण आसा बेबदेपण आसा पाणोत्सव आसा. ही पुरो संगती देवाक विरोध वेतात. जर हें करतात जाल्यार मुखार सांगता देवाचें उतर हांवें ह्या विशयांत तुमकां 17 सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगता असलें करतात ती देवाची रास जोडिशिनात. असलें करतात ती देवाची रास जोडिशिनात. तर कितें फायदो ह्या संवसारान जर आमी अशें जिवन आमचो आत्मो नाश करूंक पावता जाल्यार खंडीत जावन हे बदलावण जायचे आमच्या जिवितांत खंयचें जायचें. पूण आत्म्याचें फळ हे मोग संतोश समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळपण स्वदमन असले संगतीक नियमशास्त्र लागू जायना. ह्यो संगती आमचे थंय रुता जायचे. राग वचचे थंय मोग वचचे येचे आनी सोर वायटाच्यो सक्त्यो कितें आसा ती फळां ती जेजू सांगता बापान रोयनातलेली हर एक झाडां हांव उमटून काडटलो म्हणून. ही बापान रोयनातलेली झाडां ही आमच्या जिवितांत आज किरलेल्यान जावंक पुरो व्हड जाल्यान जावंक पुरो व्यभिचार अनिस्कल्पण पोजडेपण बंब्यापेच्या माट दुस्मनगाय झगडी मोसोर राग स्वार्थ मानभेद थंड पेल्यासो पडजाल बेबदेपण पानसव ही पुरा बापान रोयनातलेली झाडां आज ती उमटून काडीचे आनी ही रोवीचे आमी ही बी आमच्या भितर घालीचे मोग संतोष समाधान सस्निकाय दयाळाय बरेपण विश्वासपण बळेपण स्वदमान ह्यो संगती आमचे थंय रुता जायचे. ते जाल्यार मात्र आमचें जिवीत सुफळ जातलें आनी देवाक मानवरलें तशें जातलें. देखून आयच्या ह्या उतराचेर आमी नियाळ करया आनी हे उतर आमी वाचल्यार मात्र पावना. आज आमी कोण जावन आसा म्हूण चिंतया. फरिजेव शास्त्री सदुसेव
ही जावचें नाका आनी जेजू कुर्सार मरलो आनींत देखून आमी तल्या कामाक हात घालचे नाका. आमी जेजूचो मोग करता, आमी जेजू सांगता जिवंक फुडें सरया आनी जेजूची काकुलतानी कृपा आयच्या दिसा आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये मापियां खातीर विनंतीकार आदान आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीन सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक. बरो दीस मागता. आयज ऑक्टोबराची 16 तारीख कंडे जावन देव आमकां दराळ आशिर्वाद आनी आयच्या दिसा बरो न्ही आमी देवाचे शिस्सान जिवंक जाली कृपादार सर्वेश्वर देव म्हाका आनी तुमकां समेस्तांक फावो करून मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.